other work to do. We cannot keep on checking newspapers every time, finding out survey numbers, finding out places where they are, and then trying to send objections. We have objected to all the notifications which they have issued on very valid grounds, because the 39A notification, the proposed notifications, are seeking to change zones which are marked as eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 into settlement areas. We do not want this kind of change. We want to preserve our fields, we want to preserve our hills, our paddy fields, our open spaces, our natural cover areas, our hill slopes. All these we as Goans want to preserve. शेवटी विकास विकास म्हणून कितें आनी कोणा खातीर कितलो ते विकासाची स्वप्नां आमकां दाखयली वयतली एंड वॉट कॉस्ट एट वॉट कॉस्ट इच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो गजाली बऱ्याच वेळार आमी लक्षात घेयना. आमी फक्त डेव्हलपमेंट म्हणून पळयता, पण डेव्हलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ह्युमॅनिटी जर आसत जाल्यार वी डिनाय इट हॉनरेबली. प्लीज गव्हर्मेंट शूड अंडरस्टँड दीस. मनीस मारून विकास केलो जाल्यार त्या विकासाक कांयच अर्थ ना. अक्षरशः जस्टिस फर्दिन रिबेलो हे रडले आणि त्यांनी विचार केलो की आमच्या गोंयकारांक आपली उलो मारतो आणि हे गोंय आम्ही सांभाळचे. तर माझ्या गोंयच्या हांगासर खूप जाणांक व्हडले व्हडले विद्वान लोकांक आमच्या सभेक पळयता. तुमचो आमकां सपोर्ट मेळटा ही आमची व्हडली शक्ती. तर आयज जेन्ना आमी 39A हेचेर उलयता कलमाचेर, तेन्ना लक्षात येता की हे गोंयचे प्रशासन जे आसा, बीजेपीचे हे गव्हर्नमेंट जे आसा, हे निर्दयी काहीच नाशिल्ले. बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट वी कॉल अपॉन द डिपार्टमेंट टू ऐकतात न्हू तुम्ही सगळे सबमिट अ टेक्निकल नोट टू द गोवा गव्हर्नमेंट टू रिकॉल सेक्शन 39A फ्रॉम द स्टॅच्यूट बुक as soon as possible or through an ordinance. मान्य हा सगळ्या. दुसरे fourth, we cease issuing any further notifications under section 39A including publication of notifications in the official gazette. मान्य हा. मोस्ट पीसफुल एजिटेशन जावपाचें आसा, मोस्ट पीसफुल. तरी सुद्दां हे इतले लोक कित्याक आयले दिसता तुमकां? तांचे सुपिरियरांक दिसता तांचेय काळीज धडधडटा म्हणून इतले पुलीस धाडल्या ह्या आंदोलकां बरोबर सहभागी जावपाक आनी तांकां आनीक बळ दिवपाक की 39A रद्द जावपाकच जाय म्हणून तांकां चड चड शाबासकी. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की 39A रद्द जातले जाल्यार एकच TCB डिपार्टमेंटाचेर ना, आख्खे मंत्रिमंडळ हाका जबाबदार आसा. प्रत्येक गव्हर्नमेंटाची ऑफिसां हाका जबाबदार आसा. नाना पाटेकराची म्हाका एक याद जाता खंयचे तरी फिल्मान डायलॉग, एक मच्छर आदमी को कुछ तो बना देता है. पण म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय, एक TCB डिपार्टमेंट आख्ख्या गोंयकारांक अशेंच कितें तरी करून उडयतले अशें दिसता तुमकां? आनी आमी आयकतले? आयकचे ना. आयज खंयच्याच राजकीय पक्षा खातीर किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधान आमी हांगा एकठांय जावना. आमी हांगा एकठांय जाल्यार ती फक्त आमच्या गोंयची अस्मिताय आनी दायज राखून दवरपाक. इश्टानो, विचार करात, आयज आमकां अशें रस्त्यार कित्याक येवचें पडलें? आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें कारण म्हळ्यार प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना लोकांनी आवाज उठयला तेन्ना तेन्ना सरकारान आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केला. तो मागीर ग्रामसभेन ग्रामस्थाचो जावं, पर्यावरणवाद्याचो जावं, शेतकाऱ्याचो जावं वा तरणाट्यांचो जावं. जेन्ना जेन्ना सरकार आमचो आवाज दामता
तेन्ना तेन्ना प्रत्येक गोंयकार हो रस्त्यार येताच. मुळात आपल्या जमनीच्यो जाय तशी झोन करून कायद्याच्या खुस्तार म्हणजे कायद्यान अशी ताणी बदल केल्या की बेकायदेशीररित्या कायद्यान बदल करून फाटल्या दारांतल्यान TCP डिपार्टमेंटान 39A हे कलम ताणी हाडलें आनी आमच्या गोंयच्या जमनीची डेमोग्राफी ताणी काबार करून उडयली. इश्टानो, आमचो विकासाक विरोध ना, आमचो विरोध आसा विनाशाक. तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरा, आयज तुम्ही गोंयकार जे हांगासर सगळे जाण येयल्या ते हातरुणार पडलेल्या गोंयची खबर घेवपाक येयल्या. आमकां त्या हातरुणार पडलेल्या गोंयाक भायर काडपाक जाय, बरें करपाक जाय आणि परतून उबें करपाक जाय. सेक्शन 39A तल्यान रिजनल प्लॅनान जी जी जमीन सेक्युअर दवरली आसा, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दवरलेली आसा, जी डेव्हलपमेंटाक ओपन ना, ती डेव्हलपमेंटाक ओपन करून ती जमीन काबार करपाचे कारस्थान ह्या सरकारान सुरू केल्ले आसा. आणि जेन्ना लोक बोवाळ मारपाक लागला तेन्ना आता NDA नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून एक नवें नाटक ह्या सरकारान सुरू केला. आयज हांगासर हे प्रोटेस्ट जावपाचो आसा. काल 2 दिसा पयलीं आनी एक नोटिफिकेशन येयला आणि तो गंगा रेड्डी म्हणटा तो मोरजेचो तेंचो लवर आसा, तेची जमीन सेटलमेंट करून उडयल्ली आसा. म्हणटकूच लोक कितलेय रस्त्यार येवं आमकां कांयच फरक पडना अशा मस्तेन अशा धुंदेन हे सरकार वागता. आयज खंयच्या गोंयकारांक सांगपाची तुमकां गरज ना. आयज कितलो घातक आहा सगळे विलेजीक आनी आमचो गोंय जो आहा पळय हो डिस्ट्रॅक्शन करो खबर जातलो म्हणून आयज सगळ्यांक खबर आहा. आणि आयज जे भाव भयणानो सगळे जाण जमलेले आहा तुमी कित्या खातीर ह्याच 39A चे एंड करूया म्हणून आयज हांगा. 39 जो आहा पळय हो जर 39A उरत जाल्यार आमचे एग्रीकल्चरल जे आहा पळय ते आमी पोट चलयता, आमचे पोट हे जेवण आमचे रायस जे आहा पळय उकडे रायस म्हणटा पळय आमी हेजेर हांगा एग्रीकल्चरल जमनीर जे लायताले पळय हे कोबार जातले. हे फाल्यां तुमकां फुडें मेळचे ना, जावं कसलेंच वेजिटेशन जावचें ना. आनी सायडीची जी जमनी आहा पळय एग्रीकल्चरल लँड तेजेर पासून तुमकां जर फुडें जाय जाल्यार करपाक मेळचें ना, कित्याक ती जमीन सगळी पाड जातली. जसो तुमचो हांगा हुंवार येयला तसोच पावसाचो हुंवार येयला. इतल्याच खातीर आयला की खूब वर्सां उपरांत गोंयकार जागो जाला आनी स्वताचे जमनी खातीर जागो जाला. आनी हो जागो आमकां कोणें केला जाल्यार BJPन आमकां जागे केल्या. आमचे शेतां भाटां लुटून आमकां जागे केला. हांव गोंयकारांक इतलेंच म्हणटा, आमकां निमणो चान्स येयला, देवान आमकां निमणो चान्स दिला. हे फावट आमी जर फसले जाल्यार आमची मुखावयली पिढी सोंपतली. आयज आमी मेले मुखार आमचे जनरेशन जगचें ना. त्या खातीर आयज गरज आसा प्रत्येकान उलोवपाची. सिनरी काडटा जाल्यार आमी डोंगर काडटाले, न्हंय काडटाली, पूण फुडले जनरेशन डोंगर काडची ना. हांगा जमलेलो प्रत्येकान ल्हानपणी सिनरी काडलेली, तेजे डोंगर आसलेले, न्हंय आशिल्ल्यो, झाडां आशिल्लीं. हेन फुडें तशें जावचें ना. ह्यान फुडें फक्त बिल्डींग काडले वयतल्यो, कॉन्क्रिटायजेशन जालें वयतलें. आयज एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करी आसतना सर्रास डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट चालू आसा. त्या प्रोजेक्टाचो आमच्या गांवचेर, आमच्या अस्मितेचेर, आमच्या अस्तित्वाचेर कितें परिणाम जातलो हे कोण अभ्यासूच करपाक तयार ना. सो कित्याक जाय आमकां सरकार? आमकां जाय गोंय कोणाचें. सगळ्यांकडे विनंती करता, खासा करून जितले विरोधी पक्ष आसा, आयज आमी जितली आंदोलनां पयली सगळी 39A स्क्रॅप करा म्हणून पयली, पूण एकलोय विश्वजीत राणेक सॅक करा म्हणून आंदोलन करिना. आनी जर आवाज उठयला पूण आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जावपाची गरज आसा. जर 39A सॅक जायना जाल्यार हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक आनी नीज गोंयकारांक की तेंच्यांनी एक महाआंदोलन करचें. 39A सॅक करपाचेच, पूण विश्वजीत राणेकूय सॅक करपाचो. कारण आमी जो पर्यंत मुळाक हात घालिना तोपर्यंत झाडाच्यो फांदयो कट करून काय जावचें ना. झाडाक मुळांतसून काडपाची गरज आसा. आनी हे झाड डिस्ट्रक्शनाचें न्हू, हे झाड गोंयच्या हिताचें आसतलें. लोकांक ते फ्रस्ट्रेट करपाक सोदतात आनी लोकां कडेन एकूय पर्याय उरता. जर हो स्क्रॅप जायना जाल्यार म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक स्क्रॅप करून घरा धाडपाचें पडटलें आनी घरा बसोवपाचें पडटलें. आनी ताणे कडेन हांव एक प्रश्न मुख्यमंत्र्याक आनी विश्वजीत राणेक विचारता, हो जयेश परब कोण?
हो जयेश परब कोण? ह्या जयेश परबाचे ह्या लोधा प्रोजेक्टा कडेन दाबोळीचो प्रोजेक्ट आनी कारापूरचो प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टा कडेन लिंक कितें आसा आनी तुमचे कडेन ह्या जयेश परबाचे कडेन लिंक कितें आसा तेजी सगळो प्रॉपर्टीज अकस्मात अश्यो कश्यो पडल्यो गेल्या ह्या प्रश्नाचें उत्तर बाब मुख्यमंत्री आनी बाब विश्वजीत राणे हांणी दिवचें पडटलें. 39A आमचे आज प्रोटेस्ट आहा ते 39A फुडें कुडके करून आमचे गोंयचे डेव्हलपमेंट म्हूण करतात गोंय काबार जाता देखून 39A आमी प्रोटेस्टाक येयल्यात कित्याक सांगपाक एंड जस्टीस फेर्दीन निवडणुके इनफ इज इनफ पूण ताका सपोर्ट दिवपाक आमी आयिल्ले हिंगा म्हाका फोन केलो तेणें सांगपाक येवपाक पूण कित्याक आमी पळयला बील हाडलें तेन्ना असेंब्लीन तुमी पळय डिबेट हांवें म्हणलोलो हे 39A हाडटा तेन्ना तुमी परत 16B हाडले तुमी आनी तुमगे एक रिजनल प्लॅन आसा तो रिजनल प्लॅन कुडके करून तुमी काबार करतले सांगलोलें म्हाका रिप्लाय दिल्लो थिंगा सांगपाक आमगे गोंयकाराचे बारीक बारीक जमीन आहा ते चेंज ऑफ झोन गरज आहा ते आमगे गोंयकारांक हेल्प करपाक पूण कितें जाता तें तुमी पळयलां देखून लोक बेजार जाला लोक रस्त्यार आयला लोक गांवां बोवाड करतात आमी सपोर्ट करूं येयल्याय आमी सद्दां लोकां बरोबर आसतले. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड यूज चेंज जाल्लो आसा गोंय काबार जाता दोळ्या मुखार दिसता रडपाक येता त्या दिसा जाणटी बायल कारापूरची एक बायल थंय रडपाक लागली बायलां रडपाक लागली 100 दिसाचो प्रोटेस्ट आनी ह्या टायमार आयज आमी गोंयकार एकजूट जायना आयज सगळे भेदभाव सोडून एकजूट जायना हे गोंय राखपाक नाल्यार गोंयान उरपाचें ना गोंय काबार जातलें आनी गोंयकारूय काबार जातले. हांव मागता सगळ्यां कडेन हात जोडून चड टायम काडना हात जोडून मागता की एकूच आमी हांगाच्यान वयता एकूच थळोया हें जें DCP डिपार्टमेंट आसा आयज ह्या DCP डिपार्टमेंटाक आमी पोसता आमी आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर हे डिपार्टमेंट चलता आनी हे सदांच हांगा घेटी घालून रावता. ह्या डिपार्टमेंटान आमी चपलां झरयली ह्या DCP डिपार्टमेंटान ह्या डिपार्टमेंटांच्यान आमकां झोडून भायर काडले मात आमी फाटीं सरपाचें ना. जे जस्टीस रिबेलोन बरें बिल दिलें सगळ्या पार्टीक गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स 2026 हे असेंब्लीन येवंक जाय. एक्चुअली असेंब्ली शुड हॅव बीन स्टार्टेड बाय नाव. आमचे MLA आसा लास्ट इयर असेंब्ली हॅड स्टार्टेड बाय लेट जुलाय. एज ऑफ नाव असेंब्ली हॅज नॉट इवन बीन अनाउन्स्ड. आय डोंट नो इफ दे हॅव प्लॅन्स टू हॅव द मॉन्सून असेंब्ली विच इज सपोज टू बी द लॉंगेस्ट सेशन. तुम्ही व्हडलो सेशन घेवन नाका घेवं. We want a special session to scrap 39A. I do not think, and my colleagues also do not think that the department is in agreement with what the minister is doing. But she accepted our suggestion that she will do with the department a technical note, which is our primary demand, to send to the government that 39A should go. Yes. 39A should go. We are very fair to her. We said, you don't have to be yourself convinced, but at least you represent to the government that we have been coming time and again here to protest, and therefore it is time that you write to the government, put up a note saying that 39A is not in the interest of land development of Goa and it should be rusticated, should be cancelled and should be removed from the law. If she does that, she has done her job. I have full confidence that she will do her job and she will write what has to be written. But ultimately, the responsibility for cancelling 39A is only the responsibility of the cabinet. If the cabinet takes a decision, an ordinance can be issued, 39A can be cancelled. If 39A is not cancelled, every voter here in this crowd and every voter in every village is going to vote against the BJP because that is the feeling of the public, the anger of the public, because 39A is destroying village after village after village in the state of Goa.